आमी टायम एंड अगेन सांगताले लोक हांगा फेक ऑब्जेक्शन करून पॉलिटिकल प्रेशराचेर तेंचेर ऑब्जेक्शन रेज करून तेंचें नांव डिलीट केल्लें आसा. हितून खंय तरी EROन आपल्याचें काम सारकें करूंक ना म्हणून अशें ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हे जाल्ल्या कारणान लोक परतून आपलें नांव घालपाक खूब पर्यंत प्रयत्न करता. तशेंच तांकां भंय आसा खंय तरी तेंचें नांव वयतलो आनी तेंचो एक डॉक्युमेंट खंय तरी तेंचो आसलेलो डॉक्युमेंट तेंचो खंय तरी नाच जाता. हितून आतां पळोवपाक गेल्यार ERO आतां परतून हांव मागता ते ERO कडेन कितें तेंच्यांनी जाता ते पण तेंचे डॉक्युमेंट तेंचे दिलेले आसा ते परतून स्क्रुटिनायज करपाचे. जे डिलीट केल्या लोकांनी तेंचे डॉक्युमेंट्स परतून पळोवपाचे. जर जेन्युइन आसा जाल्यार परतून ताका तेंच्या रुलार एडिशन करपाचें ट्राय करपाचें. SIR प्रोसेस म्हाका दिसता खंय तरी 2-2.5 म्हयने हो चालूच आसा आनी आतां ड्राफ्ट रोल येयल्लो आसा. जेन्ना SIR स्टार्ट जालो, SIR हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा. आमी हेड्स ऑफ म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून SIR. पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जातालीं. म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता. नोटिसीस जेंका काडल्या पळय तेंची नांवां डिलीट जाल्यात. हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची नांवां डिलीट केल्या. हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर. तशेंच BLO जेन्ना डॉक्युमेंट सबमीट करता ERO कडेन, EROचें काम आसता ते इलेक्शन वोटराचें सबमीट म्हटल्यार तेका एनरोल्ड करपाक रोलार. ऑब्जेक्शन आसा, हांव एग्रीड, ऑब्जेक्शन आसा म्हटल्यार तेणी काम केलें, आमी तें घेवन बसना. पूण जेन्ना तो मनीस सपोज सिद्धेशाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो आपले व्हरून डॉक्युमेंट्स BLO कडेन ERO कडेन दिता आनी ERO तो BLO कडेन दिता, BLO ERO कडेन दिता, तरी सुद्दां डिलीट जाता. डॉक्युमेंट्स दिवन तुजें नांव डिलीट कशें जाता? हितूर सारकें क्लॅरिफायड जाता की हितूर खंय तरी सर्टन फॅमिली, सर्टन वोटर खंय तरी टार्गेटेड जाता. वॉर्डान वेचून भारतीय जनता पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणी काल प्रेस घेवन सांगलें की आपल्या वॉर्डान सर्टन वोट्स टार्गेट केल्या. म्हाका दिसता तेंच्याच भितर टार्गेट करता. म्हटल्यार हो खंय तरी एका खंयच्या तरी आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो ERO तेजें आयकता. म्हाका दिसता खंय तरी हे EROचेर एक्शन जावंक जाय. आनी आतां जी तेणी म्हटल्यार फॉर्म 6 भरल्यार नांवां सगळ्यांची ऍड जातली, ह्या प्रोसेसाक खंय तरी ते ERO चेंज करपाचो. हें काम एक्चुअली लोकल MLAचें. ते हे कोण डिलीट जाल्या पळय 7-8 हजार वोट्स ते वोटींग तेका मारलेलें आहा तेंच्यांनी. तेणी घेवपाक जाय, हें सगळें तेणी प्रोसेस फॉलो करपाक जाय, तेणी EROक सांगपाक जाय. हें आमचें काम न्हू, हें तेंचें काम. जेन्ना गरज पडटा पळय तेन्ना वोटरां कडेन धाडटा आनी जेन्ना नाका तेन्ना तूं डिलीट करूंक सांगता. म्हाजे कडेन फोटोज सुद्दां आसा जे ऑफिसान थोडे BLO, हांव म्हणटा कितें थोडे BLO तेजें इन्स्ट्रक्शन आयकून खंय तरी रॉंग प्रोसेस केला. कितें आहा जाणा, हे डिलीट केल्या पळय डॉक्युमेंट आसलेले मनीस डिलीट केल्या. आमी म्हणिना रॉंगली तांकां ऍड कर, सगळ्यां कडेन कितें आसा पळय ते डिलीट केलेले आसा. पासपोर्ट आसून डिलीट केलेले. आमचे कडेन कितलींच नांवां आसा. पयलीं तेंची हांगा लोकल्स आमचे सगळे हांगासरले कितलींचशीं वर्सां पुर्तुगीज टायमा वरून रावलेलीं मनशांचें वोटींग डिलीट केलेलें आसा. सर्टन्स घरां टार्गेट केलेलीं आसा, सर्टन्स फॅमिली टार्गेट केलेलें आसा. अशें करून तेंच्यांनी जाय ते आपणाक दिल्यात. पळय भारतीय जनता पार्टी जाणा 27 ते घरा वचपाचें आसा. तेका लागून खंय तरी तो एक दुसरी षडयंत्र करून लोकांची वोटींग कापून कोणाचें आनी कितें कापून ते प्रोसेस करूंक सोदता. बीजेपीच गव्हर्नमेंट रन करता. बीजेपीचोच सेक्रेटरी एक प्रेस बायट दिता आनी तितून तो म्हणटा क्लियरली की हो एक पॉलिटिकल प्रेशर जावन आसा तेंचेर म्हणून. सो
आमचो पक्ष एक डेमोक्रेटीक पक्ष आणि आमी आतां इलेक्शन्स लागीं पावल्या म्हणून हे इश्यूज वयर काडना. तेणें समज म्हणला आसतलें जाल्यार ताका खंय तरी तेच्या वॉर्डान खंय तरी ताका दूख लागला आसतलें की तेजे जे वोटर बेस खंय तरी माल लागला आसतलो तांकां. सो हांव म्हणपाक सोदतां की आमचो ह्यो प्रोसेस जो आसा तो थ्रू आवट द इयर वयता आनी वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी ह्यो फूल 11 लाख जे गोंयचे जनता 11 लाखांक चड 2-2.5 म्हयन्यान आमी काबार करपाक वता. येदो व्हडलो इम्पॉर्टंट स्टेप ह्यो हे सगळ्यांचो डेमोक्रेटीक एक रायट मेळटा लोकांचो तो आमी 2-2.5 म्हयन्यान डिसायड करपाक शकना. सो ह्यो लॉंग प्रोसेस आसपाक जाय. हो 1 म्हयनो 1 म्हयन्यान तरी आतां फुडें व्हरपाकूच जाय पण नेक्स्ट टायम प्लॅन करतना 1-6 म्हयन्याचो तरी प्लॅन आसपाक जाय की बाबा सगळ्यांक एक रायट मेळपाचो टायम मेळपाक जाय.